नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पडवळाची भाजी। हे हांवें पडवळ घेतलां, ते अशें आमकां मातशें तासून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें करून तासून घेवपाक जाय। आतां हे आमकां बरें धुवन घेवपाक जाय। आतां आमकां बारीक शिनून घेवपाक जाय। हे हांव देठ पयलीं काडून घेता। अशें करून ताजे कुडके करून घेता आणि ह्यो बियो आसा ते सगळ्यो काडपाक जाय। ह्यो बियो सगळ्यो काडून घेवपाक जाय। अशें आमकां शिनून घेवपाक जाय। आतां आमी भाजी फोडणेक घालुया। हांव भाजयेन कांदो घालिना, तुमकां जाय जाल्यार घातल्यार जाता। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला, तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता, अर्दो चमचो घालता सासवां, 1 चिमटी हिंग घालता। सासवां बरी तडतडपाक दिवपाक जाय। सासवां तडतडली तशी तातूंत हांव चण्याची दाळ घालता। ही 2 चमचे चण्याची दाळ 2 वरां हांवें उदकान भिजत घातिल्ली ती घालता। 1 हरवी मिरसांग घालता। दाळ मातशी तेलार परतून घेवपाक जाय। दाळ तेलार परतून घेतली म्हणटकर रोखडी शिजता। आतां हांव तातूंत घालता भाजी। चवी पुरते मीठ, मिक्स करून घेवया। थोडेशें उदक घालता, झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवया। आता पळोवया भाजी शिजली जाल्यार। भाजी शिजता आसतना 3-4 वेळा हांवें मदीं ढवळून घेतिल्ली। आता पळयात भाजी शिजली। तातूंत हांव घालता थोडी सोय, 2 चमचे सोय घालता, अर्दो चमचो साखर घालता। साखरेच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार थोडेशें गोड घातल्यार जाता। मिक्स करून घेवया। तातूंत हांव घालता अर्दो चमचो गरम मसाला, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। मिक्स करून घेवया। भाजी शिजयता आसतना हांवें गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरलेली आणि आता गॅसाची फ्लेम हाय दवरून भाजयेंतलें सगळें उदक सुकोवन घेवपाक जाय। आता भाजयेंतलें सगळें उदक सुकलें, भाजी आमची तयार आसा, रेडी आसा। पडवळाची भाजी कांदो घालिनासतना केल्या, खूब वेळ लागना, रोखडी जाता, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।